हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत गायेचो सागर आसा. तेजी जिवितान आमी सदां कां आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा हर एक वेळार, कित्याक तेची जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. हे वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी चिव्या देवाक अन्य भाशेन दिन वाचूया. ओब्रा सिखांत रोत्र मासे केत्र लांदे लेहे रबा शिखात्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आराधना जिव्या देवाक वाखाणणी. ओब्रा सिखांत रोत्र मासे केत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा आराधना वाखाणणी. ओब्राहांतो लोत्र मासे केत्र लांदे. लिब्राहांतो लोत्र मासे केत्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. ओ मोसी केत्र लांदे. तो देव आमच्या जिवितान सामर्थ्यशाली आसा. तो देव आमकां सांबाळता. हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. तो देव आमचो मोग करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हर एका तुफानांसून तो आमकां भायर काडटा. ह्या संवसारांत तो एकलोच आसा जो आमचो प्रामाणीक आनी खरो मोग करता. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, कित्याक तो काल आमच्या सांगाता आसलो, तो आज आमच्या सांगाता आसा आनी फुडें तोच आसतलो आमच्या सांगाता. हर एक आमच्या जिवितांतले तुफानां तो शांत करता. हर एक आमच्या जिवितांतले कश्ट पयस करता. हर एक आमच्या जिवितांतले दूख तो पयस करता. आमी कितली मोगाच्या भाव भयणान तुफानांनी सांपडल्यार पासून तो आमच्या जिवितांतले हर एक तुफान भायर काडून उडयता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, ताची स्तुती करुया, ताची आराधना करुया, ताका वाखाणुया, ताका दिन वाचूया. ताची वर्शीप करुया मोगाच्या भाव भयणान. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. कित्याक तो पवित्र आसा. पवित्र 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 सर्वेस्पर देव, सर पदवेदार तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. आमच्या सर्वेस्परा देवाक सगळी स्तुती फावो, पदवी आनी महिमा, कारण ताणें सगळ्यो वस्तू रचल्यात आनी ताच्या खुशये वरवीं सगळें जल्माक आयलां. तो देव सामर्थ्यशाली आसा आनी आमी त्या देवाच्या हातान आसा. आमी त्या देवाची भुरगीं आसा. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आमी त्या देवाची भुरगीं आसा. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। मेडिकल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
se chiedere l'andare. Librantro tramasi carabarabandolo tramaseria. Oh gloria mahima radana. Obra si cantro tramasere vere vere. Oh hallelujah. Obrantro tramasi chiedere. Vivashindranande. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांच आमचो इश्ट आसा. आमच्या जिवितान तो आसा आनी तो आमचे जिवितान सदांच एका वयल्या जागेचेर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाक आर्गां, दिनवास, स्तुती आनी महिमा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयचे देवाचें उतर घेयात. 1 जॉन म्हटल्यार पयलो जोवाचें पत्र, दुसरो अवेसर आनी पयली व. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार पयलो योहान मराठीन योहानाचें पत्र पयलो 1 योहान चॅप्टर 2 वर्स 1 म्हटल्यार दुसरो अवेसर पयली व. आनी पळयात देवाचें उतर थंय कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. हय अशा भाशेन देवाचें उतर सांगता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हू म्हण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एक शेराती आसा, तो प्रामाणीक जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय पळयात देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें. हय म्हणटा भागीवत जुवांव न्हू कितें म्हणटा पळयात. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचेंच न्हू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयलें हय अशा भाशेन सांगता तुवें आनी हांवें पातक हें करचेंच न्हू. आमेन. करचेंच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार आमी पातक करता न्हू त्या वेळार भागयत पावलो म्हणटा, भागयत जुवांव म्हणटा आमी जेजूची नांव. प्रेज द लॉर्ड. आमी जेजूची जायना. प्रेज द लॉर्ड. ते देखून ज्या वेळार पयले स्वातेचेर तुवें आनी हांवें पातक हें करचेंच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पातक करचें न्हू. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा पातक करता तो पातकाचो गुलाम. प्रेज द लॉर्ड. आतां पातक म्हटल्यार कितें. पातक म्हटल्यार देंवचार. पातक म्हटल्यार काळो. पातक म्हटल्यार एक नश्टे. प्रेज द लॉर्ड. आतां बायबल कितें म्हणटा, जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार आमी पातक करता आमी देवाची गुलाम जायना, आमी सैतानाची गुलाम जाता. आनी देव आमकां केन्नाच गुलाम म्हणना, देव आमकां इश्ट म्हणटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळया देवाचें उतर खंय कितें म्हणटा तें. प्रेज द लॉर्ड. हांव हें तुमकां बरयतां, पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एकलो शेराती आसा. ही कितें म्हणटा, आमचे खातीर विनंती करतलो एक शेराती आसा. कितें म्हणटा, जरूय कोण
ओके पयले सुवातेचेर पाताक आदी करचेच न्हू ह्यो एक विशय जालो. आनी तरी पासून आमी असक जावन आसा. आमी एक संवसाराच्या एका जिवितान आमी चलता आसतना आमचे लागीं अशें पाताक जाता. पयलें म्हटल्यार पयल्या सुवातेचेर पाताक हें करचेंच न्हू. दुसऱ्या सुवातेचेर जर पाताक जाता तर सजमोन घेवचें आनी ह्या मनांतलो विचार केन्ना काडूचो न्हू. जायतीं जाणां आमी हो विचार काडटा पाताक केलें जाल्यार फुडें कितें. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक व्हडलो प्रिचर आसा, हांव एक व्हडलो देवाचो सेवक आसा, हांव एक व्हडलो देवाचो सेवकाई करता, पूण म्हजे लागीं पाताक जाता फुडें कितें. प्रेज द लॉर्ड. सैतान तुमकां सांगतलो तुका त्या पातकाचें भोगसणें ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पूण तशें ना बाबा. दर एकल्याच्या जिवितान पातकाचें भोगसणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्याच्या जिवितान पळयात बायबल क्लियर म्हणटा आमचे खातीर विनंती करतलो. एकूच आमचे खातीर विनंती करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 2 John chapter 2 verse 1 1 John chapter 2 verse 1 एकूच आमचे खातीर विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. 1% वन आसा, एकलोच आसा जो म्हजे आनी तुजे पासत विनंती करता आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन. म्हजे आनी तुजे पासत विनंती करतलो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी तो विनंती करीत आसता न्हू एक पावट न्हू 2 पावट, पूण हर एक दिसा तो तुजे पासत विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. विनंती म्हटल्यार कितें. विनंती म्हटल्यार सगळ्यान बेस्ट प्रेयर. प्रेज द लॉर्ड. तो तुजे पासत विनंती कर पर्सनली तुजे पासत. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं पातकान आसलाय, ज्या वेळार तूं पातकान तो तुजे पासत विनंती करता म्हटल्यार कितें तुका पातकान पडोकूच जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुका पातकान रावोकूच जायना. प्रेज द लॉर्ड. सजमालें जस्ट एग्जांपल घेयात. ओके एका मनशा लागसून पाताक जालें, तो देवाचो सेवक आसा, पाताक जालें. आतां पाताक जालें म्हटल्यार हांवच तें पाताक सांगतलो आनी म्हाका देव मागीर भोगसलो ना. ती प्रोसिजर अशी आसा. तूं जर देवाचो सेवक आसा आनी तुज्या लागसून पाताक जाला, तुज्या लागसून जर पाताक जाला तर ती प्रोसिजर अशी आसा देव ऑटोमॅटीक पाताक आमचे भोगसता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो कंटिन्यू तेणी एक शेराती दवरला आनी तो शेरातीचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. तो कंटिन्यू दीस रात तुजे पासत विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. सो देखून ज्या वेळार तुमी जर म्हणटात हांव पातकान आसा, हांव वायट आसा, ना, देव तुजे पासत विनंती करता. आतां पळयात हेचो एक दुसरो भाग जावन येता. जायतीं जाणां सांगतात ओके देव म्हाजे पासत विनंती करता, जेजू क्रिस्त म्हाजे पासत विनंती करता, सो म्हाका कितली ना 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 ना. प्रेज द लॉर्ड. अशें हेंच चिंतणें चुकीचें आसा. कित्याक जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो म्हणून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो. सो तुमी अशें विचार करूं नाका ओके देव म्हाका कितलोय भोगसतलो हांवें कितलीय पातकां केल्या, ना, तूं देवचाराचोच आसाय. आमेन. तूं देव तुका भोगसतलो पूण तूं देवचाराचो स्टॅम्प बसला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बायबलान सदांच मतीन धरात ज्या वेळार जुवांचें पत्र जॉन चॅप्टर 1 आमी पळयता जाल्यार जुवांचे पयलो 20 आमी पळयता जाल्यार थंय एक सामर्थ्यशाली लायन आसा आनी ती इतली सामर्थ्यशाली आसा की ब्युटिफूल. पळयात थंय कितें म्हणटा जुवांचो पयलो 20 जॉन चॅप्टर 1 verse 5. उजवाड काळोखान परजळता आनी काळोखाक उजवाडाक आटापूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. काळोखाक उजवाडाक कितें जाता आटापूंक जायना म्हटल्यार कितें तेका कंट्रोलान दवरूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तेका कंट्रोलान दवरूंक जायना. कित्याक लागून जाणा. कित्याक उजवाड ह्यो तेजवंत आसा आनी हो उजवाड म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तोच उजवाड धाडटा. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तोच मार्ग धाडटा. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तोच आमकां भायर काडटा. तो आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा पळय देवाचें उतर कितलें क्लियर भाशेन आमकां समजता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर न्हय कितें म्हणटा म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पाताक करचेच न्हू म्हूण हांवें तुमकां बरयता, पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो. आमकां एक शाराती आसा. कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो. कोण जावन आसा एक शाराती आसा. तो शाराती जावन आसा पवित्र आत्मो.
प्रेज द लॉर्ड. तो शहराती जावन आसा पवित्र आत्मो आनी तो सद्दां विनंती करता हर एक दिसा हर एक वेळार तो तुजी आनी म्हजी पासत विनंती करता. कितें विनंती आसा ती? कितें विनंती आसा? तुमी केन्ना चिंतल्यात पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो बापा लागीं कोणा लागीं पवित्र आत्मो विनंती करता? प्रेज द लॉर्ड. बापा लागीं. सो कितें जेजू क्रिस्ताचो आत्मो कितें विनंती करता? कशा भाशेन विनंती करता? तो ह्या भाशेन विनंती करता, तो म्हाजो आसा, हांवें ताका विकतो घेतला. तो म्हजो आसा, हांवें ताका विकतो घातला. ही जी विनंती आसा तेच्या सामकार तुजी पातकांय भगसतात. आमेन. ही जी विनंती आसा कंटिन्यू विनंती आसा. ह्या विनंतीक लागून तुका पातकाचो स्टॅम्प रावना, तुका पातकाचें जाय तुजेर पडना, पूण संपूर्णकायेन पवित्रपण येता. आमेन. सो आमी तो उगडास धरूंक जावो. देव कितें डिक्लेअर करता? जेजू क्रिस्ताचो आत्मा कितें डिक्लेअर? तो म्हाजो आसा, हांव तेचो मोग करता, हांवें ताका विकतें घेतला. तो म्हजो आसा, हांव तेचो मोग करता, ताणें म्हाका विकतें घेतला. आनी ही जी उतरां आसा तो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो देवा मुखार विनंती करता. आमेन. सो थँक्यू जिजस म्हणत देवान तुमकां हर एका परिस्थितींसून भायर काडला, हर एका काळोखाच्या पदवेनसून भायर काडला, हर एका काळोखाच्या सामर्थ्यानसून भायर काडला आनी एका उजवाडाच्या जाग्यार तुमकां बसयला. कित्याक तो पवित्र आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह, वाडतें एनॉयंटींग तेंच्या जिवितान आनी ती सोबीत आसा तेंच्या जिवितान. ती वाडटान आनी सोबीत गायचें झाड ती जाता. ते झाडाचो उजवाड, तो झाडाचो पर्ज दुसऱ्यांका दिश्टी पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.